have a plant, garbage treatment plant to treat wet waste. They are dumping it over here. So people are giving mixed waste. You can see that the waste which is coming over here is including plastic. This plastic had to be bailed out by Maksa Municipal Council or any other council or any other person. This is what Goa is all about. This type of dumps at 10 different places, including Kampal, we have treated. Kakora, Talegaon Plateau, Tenjin, this is one. And we are going to treat elsewhere also wherever there is. सर हे फर्स्ट टाइम झाला की तुम्ही जी मिनिस्ट्री तुमकां दिल्या आनी तेज्या उपरांत हे हांव 2010 उलयतालो की गोंयांत भरपूर कचरो आहा आनी एवरीडे कचरो जनरेट जाता. त्या खातीर हेचेर कॉर्पोरेशन फॉर्म जावचें म्हणून हिंगा कॉर्पोरेशन आमी फॉर्म करून घेतला. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आय हॅड टोल्ड मनोहर पर्रीकर डोंट गिव इट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन. म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या अंडर आसलें हें आतां आनी हें तेंच्या अंडर आसचें न्हू म्हणून आमी हें भायर काडून घेतला. All the waste which is generated in the state of Goa should be treated only by Goa Waste Management Corporation. Whether it is biomedical waste, whether it is commercial waste of the hotel, residential waste of the people of the state of Goa, or whether it is hazardous waste, or whether it is e-waste, all should be treated by the GWMC. You can see how the plastic flies out. This is what we are talking about for so many years. People have never realized what we were talking. This is what was there in the state of Goa, which is getting treated now after 30 long years. आणि लोक ओपोज करताले असले प्लांट घालपाक. आमी कन्विन्स केल्या लोकांक असले प्लांट जाय म्हणून स्टेट ऑफ गोवा. वी रिक्वायर these 3 plants. Again I am repeating, we require these 3 plants: Talegaon, Kalangut Plateau, Kakora and Baingini for wet waste treatment. And we require for this RDF which is coming out over here, all this RDF which you can see, we require a incineration technology in the state of Goa which will take care of all this RDF. कोणाचे मोचे पळयना थिंगा एक व्हडलो ढीग आहा मोच्याचो. हो RDF वचोन इन्सिनरेशन टेक्नॉलॉजीन तेजो गॅस जातली. कोणाक गॅस जाय जाल्यार गॅस जाय, स्टीम जाय जाल्यार स्टीम येतली, ना जाल्यार फायनल प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. सो RDF आनी आमकां गोंया भायर धाडची गरज ना. 25,000 रुपीज ट्रक पडटा तेका धाडपाक. 25,000 रुपया एक ट्रक, 15 ते 16 टन वयता. हे आनी धाडप ना, आमच्या गोंयानूच ट्रीट जावप. त्या खातीर आमी हेजेर स्टडी करून येयल्ले आहा. नॉर्वे आणि स्वीडन वचून येयल्ले आहा. अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट. त्या कंट्री हॅड इन्वायटेड अस, दे पेड आवर मनी. मायकुले आमी उलयताले, आमी उलयता, आमचे CM उलयता आनी वी आर वर्किंग इन दीस डायरेक्शन्स, फोकसींग ऑन डायरेक्शन. आतां सोसड्याचो इशू मायकल बाबाक खबर आसा. इशू थिंगा जागो एक्वायर केल्लो आनी हे सगळे करपाक थिंगा लोक घालपाक करना. मायकल बाबा विल टेक अ पॉलिसी एज अ वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर, एज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट डायरेक्टर. वी विल आस्क मायकल बाबा एज वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर टू सॉर्ट आउट दॅट इशू बिकॉज land was acquired 35,000 tons, 35,000 square meters in village opposite Sosdo, where there is objection. आणि कोणे वचून ते झाडां लायली आनी फॉरेस्ट करपाक गेले. फॉरेस्ट कोण आपणाच्या घरा करना, पूण गव्हर्मेंटान एक्वायर केला जाल्यार सगळे फॉरेस्ट करपाक सोदता. पण पर्पज वॉज एक्वायर्ड फॉर स्क्रिनींग, सेग्रिगेटींग, डिस्पोजींग. मागीर एक पाटी जर काडटरी मागीर त्या जाग्याचेर करता, मागीर फॉरेस्ट करूंक शकतले. पूण ते कन्विन्स करूंक कोण शकना. मायकल बाबान इनिशिएटीव घेतला. मायकल बाबा करतलो अशें म्हणटा. नाजाल्यार एसेंब्लीन फक्त उलोवपाचें, हें कितें केलें तें कितें केलें, इतलें वर्सां कोणें कांय करूं ना. आज मायकल बाबा वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर म्हणून कितें तरी इनिशिएटीव घेता. आमी एज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट डायरेक्टर आनी CM एज चेअरमॅन ऑफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमी इनिशिएटीव घेता. हेजे पयलीं कोणेच असलें करूं ना. पूण एसेंब्ली लावन उलोवपाचें, कोणाचीं नांवां घेना, कित्याक नांवां म्हाका घेवपाची गरज ना, की सगळ्यांक खबर आसा. सो एसेंब्ली गावन उलोवपाचें, हो इशू सोसड्याचो इतले वर्सां आशिल्लो, कोणें करूंक शकूना. पूण मायकल बाबान इनिशिएटीव घेवन आमी करपाक सोदता. And I will request Michael Babu that there are other area also should be taken in possession so that you can finish the Sosoda before me. Otherwise, ते जाग्याचे प्रॉब्लेम असले कारणान they are not able to do as planned.
आणि मागीर तो फॉरेस्ट करू शकता सो दीस आय थिंक मायकल बाबा विल टेक इट फॉरवर्ड